देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज आमी पळयताव जेजू आपल्या खाशा गांवांत येता, पूण थंय लोकां मदें उर्बा ताका दिसून येना. वयल्यान लोक गुणगुणटालो, हो तोवयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटा ती ताची आवय न्हय? तर हे सगळे ताका खंयचे आयले? महात्मा गांधी पवित्र पुस्तक वाचतालो आनी कोणें ताका अशें विचारलें, तूं क्रिस्तांव कित्याक जायना? गांधीन जबाब दिलो, म्हाका क्रिस्ताचें जिवीत वाचूंक बरें दिसता, कित्याक ताणें वायटाचेर निशेध मारलो, मिलाग्री घडल्यो आनी समाजो नवसरूंक वावुरलो. पूण क्रिस्तांव ताचे परी जियेनात, धर्म घेवन लिपोवन आसात आनी समाजान मिसळ जायना. मोगाच्यानो, आयज आमी क्रिस्तांव जेजूचे शिकवणे प्रमाणे भोव थोडी जियेता. ताचे भाशेन सेवे चाकरेचे मोन घेवन आमी भोव थोडी वावुरतात. तर आयच्या दिसा आमी आमच्या बऱ्या देखींतल्यान जेजूचो अणभव परसोडया. मागुया. मोगाळ बापा, तुझे उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. चोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळे देखून देव बरें करूं. आमी पोत्तून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.